सगळी उभी राहून आम्ही मिसाची सुरुवात एक गायन गाऊया. ए 30 आणि 1 सर्वेश्वरा ऐकल्यास देवा पान सोडा. A31 पेज 16. सर्वेश्वरा ऐकल्यास देवा सासना तुका सर्वेश्वरा ऐकल्यास देवा सासना तुका tu bordo tu podevedar tu cimoima sobre quanta tu bordo tu podevedar tu cimoima sobre quanta Sorvesvora ekliaseva sasna mantuka Sorvesvora ekliaseva sasna mantuka. सगळ्यांनी बरो दीस दिवं. गणेश कृपारी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेल्या अंजेला ब्रियो देवान सर्गीचे राजपाव करूंक मागुया. तसो मागूक लायला आपलो सल्माचो दीस समरुपता लुइजिना कोएलो वेलेन्सियो मार्टिन्स डेझियल स्काय डिमेलो देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुर्गावाडी वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता आयरिस रापोसो रिटा कार्दोसो राहुल डायस मारियान फेर्नांदीस एंटनी फेर्नांदीस आसेसा फेर्नांदीस जोकिन गोमिस बेनादिना गुआदा मारिया लुडीन अफोन्सो आणि फातिमा फेर्नांदीस. आयज सायबिरमांची भेट ह्या कुटुंबांची जाता. पोसरेंबाट पाउस्ता वेगस केरन जॉनी मास्कारेनस ओल्लेबाट्टू विन्सी दे आल्मेदा कार्डोस वाडो इनासियो फेर्नांदीस. सायबिरमांची भेट ह्या कुटुंबांत जाता तेन्ना सायबिरमांचे बिनवणेन ह्या कुटुंबांत शांती कुशालकाय बरेपण फावस जावंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. म्हजे बहीण मानू आयज पवित्र सभा समरण करता भाग्यवंत तोमास अक्वेनस जो याज्ञीक आनी पवित्र सभेचो धर्मशास्त्री जावन आसलो. एक व्हड जाणार मनीस आनी जाणें जायती थियोलॉजी बरयल्या. देवाची वळख दिवंक देवाची वळख घेवंक आनी तीच देवाची वळख शिकोवंक तो जायतो पावुरला. वॉज अ ग्रेट इंटेलेक्च्युअल पर्सन पूण ताचे जिवितांत वॉज अ मॅन ऑफ डीप फेथ एंड प्रेयर. जाणार मनीस तो पूण तरी आसतना भावार्थान गोट आसलो आनीक मागण्याचे जिवितान गोट आसलो. तर आमचेय जण एकल्याचें जिवीत असलें जावंक देवाचो अनुभव आमी जण एकली घेवंक आनीक होच देवाचो अनुभव देवाचो मोग दुसऱ्या सोबे वांटूंक तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी तें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पिकोवणेचें जावंक पातकिवस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी दोग धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. सर पोदवितार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कुण्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच अंकवार मारेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची गाकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकुतको सोम्या काकुतको Krisa kaku
प्रार्थुया तळसो बेगीच रावन तुमच्या कासकी ते सांग देवा मुखार दवरात. सर्वेस्परा देवा तुवें भाग्योन तोमासाक पवित्रतायेचे उर्बेन आनी देवीक शास्त्राचे शिकवणेन नांववादीक केलोय. जें कितें ताणें शिकयलां तें आमी नियाळूंक आनी जें कितें ताणें केलां तें आमी पाळूंक आमकां फाव कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे ते राजभोग चलयता सासणाच्या सासणात. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पोर नाताना कडेन असो उलयलो, वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, म्हाका रावूंक एक घर बांदूंक सोदताय. इजिप्तांतलीं इस्रायलितांक भायर काडलीं ते घडयेतावन आयज पर्यंत हांव केन्नाच एका घरांत रावंक ना. पूण एक वाटसरू कसो तुमच्या तंबून मदें हांवूय एका तंबूंत रावलां. आख्खे इस्रायल पोरचे बरोबर सगळे कडेन हांव भोंवत आसलो तेन्ना म्हजे पोरचे गोवल्या परी चलोवंक हांवें नितीदार नेमलोले तांकां केन्ना तरी हांवें म्हणलां जायत, देवदार रुखाचें घर तुमी म्हाका कित्याक बांदूंक ना. आतां म्हज्या सेवका दाविदाक तुवें सांगचें आसा तें हें. दोलबराचो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, शेल्या फाटल्यान वचून तूं तांकां चोरयतालो थंयचो हांवें तुका इस्रायल म्हजे पोरचेचो फुडारी करूंक आपूण हाडलो. आनी तूं वेताय थंयसर हांव वेतलों आनी तुज्या दोल्या मुखार तुज्या दुस्मानांक हांवें नपयत केले आनी प्रिथमेच्या व्हडांतल्या व्हडांक फावो जाल्लो मान हांवें तुका दिलो. त्या भायर इस्रायल पोरचेक हांव एक गांव दितलो आनी ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका त्रास दिवचो ना. इस्रायल म्हजे पोरचेक हांवें नितीदार नेमले त्या दिसांनी खोटे मनीस तांकां त्रास दिताले तशें ते आनीक दिवचे नात. सगळ्या दुस्मानांक पयस करून हांव तिका विसव दितलो. सर्वेस्पोर तुका व्हरतो करतलो. सर्वेस्पोर तुका एक घराणी उत्पन्न करतलो. तुजे दीस भरून तुज्या पुर्वजां सांगातीक तूं विसव घेवंक वेतोच हांव तुजे फाटल्यान तुजे संस्थेंतल्या तुज्या रोगताच्या एकल्याक उत्पन्न करतलो आनी तुजी राजवटकी तीर सांबाळतलो. तोच म्हज्या मानाक एक घर बांदतलो आनी ताचे शिवासून हांव सासणांक राखतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत. खोटेपण करीत जाल्यार मनशाचे चाली प्रमाणे ताचेर बोडी मारून हांव ताका कास लायतलो. तुज्या आदल्या राजावयले हांवें म्हजें बरेपण काडलें तशेंच ताचे वयलें हांव केन्नाच काडचो ना. तुज्या घराणी आनी तुजी राजवट म्हजे मुखार सदांच सुरक्षीत उरतली आनी तुजें सिंहासन सासणांक तोखता तसलें करतलो. हीं सगळीं उतरां आनी हीं सोर दर्शनां नातानान दाविदाक कळीत केलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे त्या ओडुपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सदांकाल म्हज्या विचलोल्यांक म्हजें भलेपण दाखयतलो. परतून म्हणुया. सदांकाल म्हज्या विचलोल्यांक म्हजें भलेपण दाखयतलो. हांवें विचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तोकयतलो
हांवें स्थापलोलें तुजें सिंहासन सदांच सर्वदां सांबाळटलो. जबाब: सदांकाल म्हज्या विचलोल्यांक म्हजें बोलेपण दाखयतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजें तरुणाचें खडप, आनी हांव ताका म्हजो मालगडो पूत कोत्तलों. संवसाराच्या रायां मदीं भोव वाडतो. जबाब: सदांकाल म्हज्या विचलोल्यांक म्हजें बोलेपण दाखयतलो. सदांकाल ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोट तोखतलो. ताची संसद हांव नितिकाली सांबाळटलों. स्वर्ग आसोसोर ताचें सिंहासन उरतलें. जबाब: सदांकाल म्हज्या विचलोल्यांक म्हजें बोलेपण दाखयतलो. उद्गार. सर्वेश्वरा सोय सोय, सर्वेश्वरा सोय सोय, सर्वेश्वरा सोय सोय, सर्वेश्वरा सोय सोय. मी देवाचें उतर आनी जेजू तो ओंपी. जाका तो मेळटा तो सासणांक तोखता. सर्वेश्वरा सोय सोय, सर्वेश्वरा सोय सोय, सर्वेश्वरा सोय सोय, सर्वेश्वरा सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मार्को परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू दर्याचे वेळेर नव्यान शिकूंक लागलो. पूण लोकांचो येदो व्हडलो समूह ताचे सोशी एकटवलो की तो ओड्यार चडून बसलो. आनीक सगलो लोक दोडेर उदकाचे देगेर पर्यान रावलो. ताणें तांकां सोबार शिकवण्यो बोपारींनी दिल्यो आनी शिकयता शिकयता ताणें अशें म्हणलें, आयकात, एक वोंपी वोपूंक गेलो आनी वोंपतना थोडे बी वाटेचे देगेर पडले आनी सुकण्यांनी येवन तें केलें. दुसरें जबरशी माती नासली तसले कडपी जमनीर पडलें आनी मातयेची कोलाय नासवन ते बेगीनच किल्लोले, पूण वत येतोच कळपले आनी मूळ नासवन सुकलें. दुसरें कांट्या मदें पडलें. कांटे वाडले आनी ताणें तें दामून दवरलें आनी पीक जालें ना. आनी हेर बरें जमनीर पडलें. तें किल्लोलें आनी वाडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलोल्यान आयकुचें. आनी तो एकलो आसलो तेन्ना 12 बरोबर ताच्या सांगाताक आसलोल्यांनी त्या बोपारीची समजणी ताचे लागीं विचारली. आनी ताणें अशें सांगलें, देवाच्या राजाचो गूट वळखूंक तुमकां दिल्लें आसा, पूण भायर आसा तांकां पळयता पळयता तांकां कांयच दिसना आसा आनी आयकोता आयकोता तांकां कांयच समजना जावंक ना जाल्यार ती आपलें जिवीत बदलतीत आनी तांकां बोगसणें मेळत. देखून सगळे वेपारींनी सांगप. मागीर तांकां म्हणलें, ही वेपार तुमी नकळत तर सगल्यो हेर वेपारी कश्यो जाणा जातल्यात. वोंपी वोपता तें उतर. जी कोण उतर वोपलोले वाटेचेर आसात तीं. ताणें तें आयकोना फुडें सैतान रोखडोच येता आनी तांच्या काळजांत वोपलोलें उतर काडटा. तेच परी कडपी जमनीर पडलोलें बी घेतात तीं. उतर आयकतच रोखडीच कुशालकायेन ते मानतात, पूण तांकां आपणा भितर पाळन नात आनी चड बोगत तीं तोगनात. उपरांत उतराक लागून कास्ट वो दुमाळो येना फुडें तांचो भावाट रोखडोच हालता. आनी कांट्या मदें वोपलोलें बी घेतात तसलीं आनिकूय आसात. तीं उतर आयकतात,
पूण संवसाराचे हुस्के, गिरेस्तकाची भूल आनी हेरां वस्तूंची आशा येतात आनी उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना. आनी बरे जमनीर वपलोले बी घेतात, ती उतर आयकतात, ते मानून घेतात आनी पीक दितात, एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मजबूर मानू ही वपार आमी जायते पावटी आयकल्या. आयच्या माळकूच्या शुभ वर्तमानांत जेजू देवाच्या राजाची परगटणी सुरू करता तेन्ना ही आमकां पयली वपार मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत मेवता. आनी इतलेंच न्हय, ह्या वपारीचो वोतूय जेजू आमकां सारको सोरोळ दिता. जायते पावटी ह्या वपारीचेर आमी नियाळ केला. एक वस मजबूर मानू नियाळूंक आमकां गरजेचें, आनी ती म्हणल्यार 4 भाशेच्यो जमीन. वाटेची जमीन, कांट्याची जमीन, कोडपी जमीन आनीक बरी जमीन. पूण बी एकूच भाशेचें. बी एकूच भाशेचें. 4 भाशेची जमीन पूण बी एकूच भाशेचें. आनी के बी 4य जमनीर पडटा. 4य जमनीर पडटा. कोडपी जमनीर पडटा, वाटेर पडटा, कांट्यांनी पडटा आनीक बरे जमनीर पडटा. इतलेंच न्हय, हें बी सगळे जमनीर किल्लोन येता. खंयचे जमनीर किल्लोन येना अशें ना, पूण 4य जमनीचेर कितें येता? किल्लोन येता. पूण जे बरे जमनीर पडला तेंच बी कितें करता? फळां दिवंक पावता. फळां दिवंक पावता. मजबूर मानू बी जावन आसा देवाचें उतर. म्हाका एके भाशेन देवाचें उतर मेवता, ताका देवाचें उतर एके भाशेन मेवता ना. देवाचें उतर सगल्यांक एक सारकें मेवता. देवाचो मोग म्हाका चड मेवता, ताका चड मेवता ना. देवाचो मोग आमकां सगल्यांक एकूच भाशेचो. सगल्या सोबे देवाचो मोग व्हड जावन आसा. कोणा सोबे कसलें अंतर ना. पूण खंयसर चुकता? आमचे सोबे चुकता. हांव कसली जमीन गाय? वाटेची जमीन, कांट्याची जमीन, फातरान भरलेली जमीन ओ बरी जमीन. मजबूर मानू देव आमचो सगल्यांचो मोग करता. कित्याक आमी देवाची आपुरबायेचीं भुरगीं आनी देवाक जाय आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत बरें जाल्लें. देवाक जाय आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत ताचो मोग आमी अणभवलो, ताची आसण्यान आमी जियेल्लीं. आनी देखूनच मजबूर मानू देवाचें उतर आमचे वेगवेगळे तरेनी कानार सादता. देव ओपीत आसा आपलें उतर. जाल्यार हांव कितलो आयतो आसा काय, कितलें हांव मानून घेता काय, आनी कितलें म्हज्या जिवितांत त्या वेव्हारांत घालून हांव वावुरतां काय. मजबूर मानू जायतीं भावां भयणां देवाचें उतर वाचतात, नियाळटात आनी दर दिसाक आपल्या जिवितांत तें पाळून बरीं फळां दिवंक वावुरतात. तांचें जिवीत सोंपें जाता काय? नो, जायना. देर आर मेनी डिफिकल्टीज. आडकोळ्यो आसात, कोश्ट आसात. पूण तरी आसतना हे कोश्टांक, आडकोळ्यांक देखून कितें करतात? हे देवाच्या उतराक विस्वासी रावूंक आनी देवाचें उतर पाळूंक पावतात. आनी तेन्नाच हें बरें फळां दिवंक पावतात. आयच्या पयल्या वचपांत आमकां उगडास केल्लो आसा. जीं देवाचें उतर आयकतात, देवाची आज्ञा पाळटात आनी देव जी शिकवण दिता ती पाळटा, तांचेर आशिर्वाद आसा. आनी जीं कोण पाळिनात तांकां कितें आसा? शिटकावणी आसा. शिटकावणी आसा. हे देवाचें उतर पाळूंक देवा सोशी लागीं येवंक. तर मजबूर मानू आयच्या दिसाक आमी नियाळ करुया. हांव कसली जमीन काय? देव म्हजोय मोग करता. हांव कांट्याची जमीन जावं, कोडपी जमीन जावं, वो फातराची जमीन जावं, गॉड लव्स मी. पूण म्हजें दवरलेलें आसा तें हांवें कितें करूंक? बदलूंक. म्हज्या जिवितांत ज्यो अस्कोते आसात त्यो पयस करूंक आनीक देवाचे कृपेन, देवाच्या सादारान देवाचें उतर जिवूंक, देवाच्या उतराची बरीं फळां म्हज्या जिवितांत आनी कुटुंबाक करूंक आनीच बरीं फळां दुसऱ्यांकूय वांटून दिवंक. तर हीच कृपा, हेंच बळ आमकां सणिकल्याक मागुया.
भेटून एक आम्ही गायन गाऊया. C4 आसा जेसू पान 19. C4 पेज 29. आमची बाका धुवून काढून निर्मूळ काढचा तुका बघू देवाची सदां करून शांती करून आसा जेजू तुवें दिलो भुरगो तुजो आसा जेजू तुवें दिलो भुरगो तुजो कोर्दी तुका आसली दोणा वावराचो गांव तुका भेटू संसार सगळो उबरान करून तुजी मुखार बापाक पावूं आसा जेजू तुवें दिलो भुरगो तुजो आसा जेजू तुवें दिलो भुरगो तुजो. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बाप्पाक मानता तसलें सावण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान तारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तोमास तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक तुजे वेदी आमी दवरल्यान ती आमची दानां स्वीकार कर आनी ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुवें ताका महिमेवंत केलोय तशें आमकां तुजी काकूट दाखय. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक तीन वासुया. वय आमी ती सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पोतपेतारा सासनाचे देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोर काळें सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक पावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या भक्तांच्या उतरां वरते गवायके उदेशी तूं तुज्या पवित्र सभेक नव्या बळान सफळ करताय आनी दर एका काळार आमकां तुज्या विस्वाची मोगाची कोरी कुणां दिताय. अशें तुज्या सोरवणीचो गोट सोपून जावच्याक तांचे उत्तम देखीन आमकां उर्बेन भरताय आनी तांचे दोळ्याळ विनवणेन थांबोवन आसतना आदार दिताय. देखून सर्वेस्परा सोर दुतां आनी सांतां भक्तां संगती आमी तुका वाखाणटा आनी संतोशाच्या उमाळ्यांनी गायता. Kovaraco सर्वेस्वर देव Kovaraco सर्वेस्वर देव Zorgani संसार बोल्या तुझ्या Zorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. होसाना 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 उस्वर्गी सर्वेस्पराचे नावी येतात सर्वेस्पराची नावी येतात सुभागी. होसाना 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 उस्वर्गी. सर्वेस्परा करस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची इज्जत देखून दोळापोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड
आनी रगत. कोस्ट मरोन सोसूंक आपकोशेन तो पराधी जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नवे आनी सासणीक कोऱ्याचें रगत, पातकांचे बोगसण मिरच्याक तुमच्या पासत आनी साबारा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगड्यासाक करात. बावाटाचो गुट. सोम्यामी वोडो काता आनी हे कासितले पियेता तितले बावडी तू बरो देसो तुझे मोड कोरकोटा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जिवच्या मोन्नाच्या आनी पुनोवचोनपणाच्या उगड्यासाक आमी तुका जिविताचो उंडा सर्वची कास पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा आनी फिलीप नॅरी आमच्या गोळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारीक गोळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवश्या उतरून गेल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर आनी तुज्या काकृतीन अंतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकृत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंतांक वार मारी देवाची माय सांगाती, भाग्यवंत जुझे तिचो पोती, भाग्यवंत दोर्नदुतां, भाग्यवंत जुसेफास, सान मिगेल, सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर काय तुका मानुल्या त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाताक तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. म्हाजे भयमानो बी ओपूंक वेतांव तेन्ना जोत घालचें पडटा, नेर येता नेर काडचो पडटा, फातर आसतात, कांट्याचें झाड आसत जाल्यार काडचें पडटा. सो आमच्या जिवितांत ह्या गूड पीपल आनी देव आमचो मोग करता. पूण जमनीर मागीर कितें येता एक एक पावटी फातर आसतात, कांटे येतात, केन्ना नीर येता, ते काडूंक गरजेचें. आनी जितले आमी काडटले तितली आमी बरीं फळां देवाच्या उतराची आमी दिवंक पावतले आनी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत जिवंक आनी देवाचें आसणें बरेंपण अनुभवंक पावतले. तर म्हज भयण मानू हीच कृपा हेंच बोट जेजून शिकले प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताडणे पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. त्या करून जिवितांत सबस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडा राज क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशन ओतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदका कुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण ज्या पयस शुभेच्या बाबाटाचेर दिसका आमचे कशे परमे तिका शांती दी आनी तूं सिकायक वटान सांबाळ.
जे ते राजभोज चलयताय सासनाच्या सासनात आमेन. सोमेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सव्यास एकामेका मोगान जीवची शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या तुवें म्हज्या घरा घरा येवंक येवंक म्हाका म्हाका फावना. फावना. पूण एक फुडें उतर कुतर मातूलय मातूलय आनी म्हज्या म्हज्या आत्म्याक आत्म्याक भलायकी भलायकी मेळटली. मेळटली. जेजू आमच्या काळजान शेवतना गायन गावुया. जेजू मोच्या D16 पान 50 आणि 5 D16 पेज 55. जेजू मोच्या ही गोड मोजोत्मो उशाळ झाल्या ताची
प्रार्थूया. सर पदवीदार देवा, भाग्यवंत तोमासाच्या दोबाशान वांटो घेतिल्ल्या आमा समेस्तांताय सर्गीच्या जेवणाचें देवीक बळ तीर जावं आनी वाडूं अशें आमी बावार्थाचें देणें सोपूणपणी सांबाळूं आनी तुवें दाखयल्ले सोडवणेचे वाटेर चलूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हजे बरी मानो, आयज सांजे 5:30 वाजता वयताले हे वाड्यांत आमी कुटुंबाक भेट दिवंक वेतेले. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आणि तुमच्या आत्म्या सव्यास सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात सोमयाचें शिव वर्तमान परगट करात. देवाचे वडुपकार. मागणे सामिंगेलीक सामिंगेल महाबुडव्या लढाईच्या दिसाक तूं आमकां राख. देंवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी घालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या तलवाराच्या कुंरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक हेमकोणांत लुटून घाल, कित्याक त्यो आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक झळपडटात. आमेन. भाग्यवंत मारे, तूं आमचो सदांकाळचो आदार, तूं आमचो आसरो, तूं आमचो भरवसो. आयज आमी तुका भेट करून आयल्या. तुवें आमकां सोडून दिल्ल्या स्वरूपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माये, आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्या तुजी सेवा सदांच करतल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे थंय ओडून हाडून शक्ती भितर सर आमी करतल्या म्हूण भास दिता. पदवेदार माये, आमकां उपकार सोडून दी. तालनाचे सोय करून घोटाय जेजू क्रिस्ताचो सोपून मोग एक पवित्र मरण आनी तुज्या पुत्रा सोबे शासनाचें जिवीत. सदांकाळ आदार दितले माये, आमचे पासत विनोदी कर. हे सोम्याचे क्रिस्ता तुजे माय मारेच्या एकाच उतरान गालिलेच्या काना नोगरान उदक आसलें तें दाका सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुज्या मायच्या आसऱ्याकाल आमी हांगा समजल्या. आमची मागणी तिचे उद्देश आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. या आदाराचे माये, आमी तुका उलो मागता. जिव्यांक सांबाळ, मरतल्यांक पाव, ताळणेंत आमकां तिराय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां कर गोवाय. दिसपट्ट्या गोसांनी मागणे. या आदाराचे माये, व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या कोर्सांनी तुजो आदार आमी लालून मागता. कोस दूख, हुस्के कोती, विघ्नां, संकोश्टां ती आमचे निर्भाग हाडटले खुरीस. ह्या उत्सवर्यांनी आमची दोयन जोडून कर. तुज्या पुताच्याच कोश्टां आमचें मन एकठांवून मोगान आनी सोंसणिकायेन सगळें सोसूंक आदार दी. बावार्थ्यांची मागणी. आमच्या पाप साहेबाक, बीस साहेबाक, सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक.
सोमेस मनीस भाव भाव कशे एकचारान आनी धार्मीक एकवटान जिवचे कोर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माया उदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपापलो बेस विचून काडल्या पुरो म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माया उदेशी आमकां आयक. मेलोल्या सोमेस भावार्थ्याच्या आत्म्याक सासनाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माया उदेशी आमकां आयक. सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळयचो आनी तुज्या मोगाची बोगोशी कोर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माया उदेशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्यान आमच्यो काश्या करच्यो आमच्या आदाराची मायताय घालुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावून Marhi powici data, tu gorwajcia doriami, sasodada racie mai, ore amka maya lagi, tuce vingin baru kuso, oromdu jasuku katso, orsodos gordu kuchi, maetu kasedame, tuce vingin baru kuso, oromdu jasuku katso, orsodos gordu kuchi, maetu kasedame. भावार्थ्यांचे मागणे हे आदाराचे आदाराचे माये तू तू ग्रेस ग्रेस तोशी तशी उदार. उदार. देवाची सोद देणी तू आमकां वांटाय. आम्हा भुरग्यांची तू राखण कर. क्रिस्तांत तू आमच्या पातकांचे बोगसणे आनी आमचे थारोण सोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेता ताळण्याच्या वेळार तुका उलो मारून चुकून निर्भागी बाळां सायत म्हूण जेवचो मोग सदांच शेवटाक पर्यंत जिवंक आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. हे आदाराचे माये. आतां आमी सोद सोमी आनी काळाच्या क्रिस्तांवाक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवंत शरणाक काल जिवंक आमकांच वोपून दिवया. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ते आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सुदर आनी सुदर तुजो पूज येसू. बागेत मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमचे पासत विनंती कर ए देवाचे भाग्यवंते माये. क्रिस्ताच्यो वासावण्यो आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया हे सोम्याचे क्रिस्ता तुवें मारेक तुजे मायक आमची आवय करून दिली. सदांच तयार आमकां आदार दिव. आमी तुजे लागीं मागता आमकां जे काळजांत तावन तुज्या आवयचो आदार सोदता तुज्या सोडवणेचो फळ सासनाच्या सासनाक भोगोंक दी. आमेन. पिडेवंतांचेर आशिर्वाद. हे सोम्या कुडीच्या अस्कोतायेन कश्टतल्या तुज्या चाकरांचेर व चाकोडणीचेर तुजी दयाळ दिश्कार आनी तुवें रचलेल्या आत्म्यांक उब दिवन जिवीत बरीत कर. अशें कोश्टां वरवीं नितळ जावन वेगीच तुजे दोयेन भलायकी सोदच्या. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या संगताक आसूं तुमकां राखच्याक. तो तुमचे सोबे आसूं तुमकां सांबाळच्याक. तो तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक. तो तुमच्या वयर आसून तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. मेमोरारी आमी म्हणुया. बो कोणवाळे आंकवारे माये उगडास दोर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो. तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मोजो सोदूंक केल्लो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बोरवश्यार रावून हांव तुज्या कोपांत धांवून येता. आंकवारीचे आंकवारी माये मोचे
तुजे सोशी हांव येता, हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावता. देवाच्या पुताचे माये, म्हज्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका, पूण दया करून ते आयकून घे आनी फळां दीक कर. आमेन. म्हजी भयण मानो, एक ल्हानसो अनाउन्समेंट आसा, उबी रावया. आमची भयण फ्रॅन्सी डिसोजा, जे PPC मेंबर जावन आसले, SSPPचो वावर केला, मागण्याचो समूह, सिनियर्स, विडोज आनीक जायतो वावर आमचे फिरगोचें ताणें केल्लो आसा. आनी आतां ते भायल्या देशांत आपल्या दुयेंसूशी ते वेता. तर ह्या वावरा पासत आनी ताच्या जिविताच्या देण्या पासत आमी देवाक दिन वाचता. आनी हे दिनवासणेचें मोन आनी काळीज ताचें सवें दाखोवंक फाल्यां दुसऱ्या मिसाक आमी ताचे पासत मागतले आनी ताच्या देण्या पासत, ताच्या वावरा पासत देवाक आमी दिन वाचतले. तर फाल्यां तुमी मिसाच्या बलिदानात वांटो घेवचो आनीक निमाणो आशिर्वाद जातोच आमी हांगासर कॉरिडरांत एकठांय जातले आनीक हो दिनवासणेचो मोग आनी दिनवासणेचें काळीज आमी ताचे सवें दाखयतले. Perpetuo